हॅलो हॅलो तुमकां सगळ्यांक कोंकणी राजभास दिसाची मनोनीत परबी। आयज ही जी कार्यावळ आमी घडोवन हाडल्या तितून आमकां चड दीस एक्चुअली मेळोंक ना, कित्याक म्हादयचो जो विशय आसा तेका लागून भुरगे मिटिंग्स करपाक बिजी आसा। टुगेदर फॉर महादय मुवमेंट जो आमचो आसा त्या मुवमेंटान चडशे भुरगे बिजी असल्या कारणान हो प्रोग्राम करपाक आमकां चड टायम मेळोंक ना। पूण तरी आसतना आमचो विश्वेश आनी मयुरेश हे दोग जाण जे आसा आनी आमचो तियोतील सर ह्या तिगांयनी मेळोन जे आर्टिस्ट आसा तांकां कॉन्टॅक्ट करून जाता तितले बेगीन जाता तितले कमी वेळान ही कार्यावळ तेंच्यांनी घडोवन हाडल्या। सो तांकां लागून स्पेशली आनी तेंच्या वांगडा जे आसले ते भुरग्यांक लागून मोठ्यान ताळयो जावच्यो। आयज हो दीस मनयला आमी तेचे कारण इतलेच की जशें उदळ प्रोफेसरान सांगले की इन 1987 1987 4 फेब्रुवारी 1987 ह्या दिसा आमकां कोंकणी राजभास ऑफिशियल आमचो एक्ट हो पास जालो आनी आमकां कोंकणी ऑफिशियल लँग्वेज आमकां मेळ्ळी। पूण 1987 फ्रॉम 1987 ते आतां 2023 पर्यंत जे रितीन कोंकणीचो वावर जावपाक जाय आसलो, जे रितीन कोंकणीचो प्रचार जावपाक जाय आसलो आनी जे रितीन कोंकणीचो वापर जावपाक जाय आसलो तो अजून आमच्या सरकारान केल्लो ना। आनी हेचे कारण इतलेंच की आमच्या सरकाराक जाय की आमी गोंयकार आमचे जे कायदे आसा नाल्यार आमचे जे सरकाराचे वेव्हार आसा तो सामान्य लोकांकडे पावचो न्हू। सामान्य लोक हो सामान्यच उरचो। सामान्य लोक हेच्या मेरेन गोंयचे कायदे ऑफिशियल गॅजेट्स येता ती पावपाक जायना। केन्नाय कसले हियरिंग आसता तेन्ना नोटिफिकेशन्स येतात, केन्ना कसलो कायदो करचो आसता तेन्ना ड्राफ्ट येतात, ते दुरुस्ती कायदे आसता, हे सगळे गोंयकारांक कळचे न्हू म्हणून सगळे इंग्लिशीन जाता। आयज जर तुम्ही पेपराचेर एक एड पळयला जाल्यार 24 पोस्टांक लागून 5000 भुरगे जीपीएससीच्या एग्जामीक आन्सर करपाचे आसा। भारतातल्या प्रत्येक राज्यान हे जे स्टेट लेवल एग्जाम्स जाता तेन्ना त्यांच्या ऑफिशियल लँग्वेजीन त्यांची जी राजभास आसा ते राजभाशेन त्यांचे सगळे एग्जाम्स जाता, पूण गोंयानूच जायना। हेचे कारण इतलेच की ह्या सरकाराक कोंकणीक प्राधान्य दिवपाचें ना, ह्या सरकाराक गोंयकारांक खंय तरी फाटी दवरपाचें आसा आनी तेका लागून हे एग्जाम आन्सर करता तेन्ना कोंकणी हे ऑप्शनल लँग्वेज ना। सो हेकाच लागून आमी गेल्या म्हयन्याक एक्चुअली डिसेंबरान आमी ह्या सरकाराक एक मेमोरेंडम दिल्लो। ते मेमोरेंडमाक आमी मागलेले की सरकाराचे जितले ऑफिशियल गॅजेट येता, नोटिफिकेशन येता ती कोंकणीन आसची। जितले सरकाराचे कायदे आसा 300+ आता कायदे आसा सरकाराचे, प्रत्येक कायदो आता पंचायत राज एक्ट जालो, म्युनिसिपालिटी एक्ट जालो, मागीर तुजो वेस्ट मॅनेजमेंट, असे भरपूरशे कायदे आहात जे कायदे आमच्या लोकांक खबर ना। भितर एग्रीकल्चर टेनन्सी जातलो, रेव्हेन्यू एक्ट जातलो, असे डिफरंट कायदे आहा जे आमच्या लोकांक कळपाक जाय, जे खबर ना। आज कितलेशे लोकांक खबर ना की कायद्यानुसार एक रेव्हेन्यू इन्स्पेक्टर आसपाक जाय, जो रेव्हेन्यू इन्स्पेक्टर आमच्या जमनीची राखण करपाक जाय, सर्वे करपाक जाय आनी एव्हरी इयर तेणी सरकाराक रिपोर्ट दिवपाक जाय, तेणे आपलो मॅप करपाक जाय। लोकांक खबर ना। प्रत्येक कायद्यान आमकां हक्क दिला, रायट दिला, तो रायट आमच्या पासून पयस दवरपाक लागून हो सरकार सगळे इंग्लिशीन करता आनी सामान्य जनतेक ते कांयच खबर नासता। तेकाच लागून हो सरकार आपणाक जाय तशें गोंयचे डिस्ट्रक्शन करीत आसा, निसंटन करीत आहा। सो हेका लागून जेन्ना आमी डायरेक्टराक मेळ्ळे तेन्ना आमी तेका इतलेंच सांगले की आमकां जाय गोंयचे प्रत्येक कायदो हो कोंकणीन आसपाक जाय। अजून पर्यंत तेंचो ना। ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट जो आसा तो एक्ट पासून हो ऑफिशियल लँग्वेजाचो कायदो जो आसा तो कायदो सुद्धा कोंकणीन ना। इतली वायट परिस्थिती आसा जेन्ना आमी डायरेक्टराक मेळपाक गेले, नोटीस बोर्ड पळयला, नोटीस बोर्डाचेर एक सुद्धा नोटिफिकेशन कोंकणीन मारलेले ना। गोंय अख्ख्या भारताने पहिलेच राज्य आसतले, एकूच राज्य आसतले जेतून
ऑफिशियल लँग्वेजाक 3rd ग्रेड ट्रीटमेंट मेळटा, 3rd क्लास ट्रीटमेंट मेळटा. आणि हे खंय तरी बंद जावपाक लागून आम्ही मेमोरेंडम दिले. आम्ही सांगले एव्हरी वेबसाईट, आता तुम्हीच जेन्ना गव्हर्नमेंटाची वेबसाईट पळयता, गोवा असेंब्लीची वेबसाईट तुम्ही पळयता, नाल्यार डायरेक्ट तुम्ही कलेक्टराची वेबसाईट तुम्ही पळयता, पंचायतीची वेबसाईट पळयता, कसली वेबसाईट तुम्ही WRDची घ्या, PWDची घ्या, कसली वेबसाईट जेन्ना तुम्ही पळयता तेन्ना तुमकां ती बायलिंग्वेल नसता, म्हणजे इंग्लिश आणि कोंकणी दोन्ही हितून तुमकां वाचपाक मेळना. सरकारान हेका लागून एक कमिटी पासून केल्ली, पूण त्या कमिटीन अजून पर्यंत कांयच केल्लें ना. आमचो MLA गिरीश बोरकर जेन्ना असेंब्लीन गेलो तेन्ना मांडले, तेन्ना सरकारा कडल्यान सध्या तरी अश्युरन्स मेळ्ळा की करतले म्हणून, पूण केन्ना करतले ही डेडलायन दिल्ली ना. सो आमच्या कडल्यान जाता तितले आम्ही ह्या सरकाराचेर प्रेशर हाडटले. प्रत्येक कायदो, प्रत्येक नोटिफिकेशन, प्रत्येक गॅजेट हे कोंकणीन हाडपाक सरकाराक आमी मजबूर करतले, तेका हाडपाकूच लायतले. जे वेबसायटी बायलिंग्वेल ना, जे वेबसायटी कोंकणीन ना, ते कोंकणीन करपाक आमी तांकां लायतले. पूण हे सगळे करता आसतना आमी खंय तरी आमची कोंकणी सांबाळून दवरपाक जाय. आनी जेन्ना आमी एकामेकाक मेळटा, स्पेशली आमकां जेन्ना भायल्यान फोन येता, UKच्यान, USAक, डिफरंट कंट्रीच्यान जेन्ना आमकां फोन येता, तेन्ना ते लोक कोंकणी उलयता, ते थंयच्यान कोंकणीन चालू करता, पूण आमी इंग्लीश उलोवपाक वयता. हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. कित्याक तांकां कोंकणीचो मोग आसा, ते भायर गेले तरी कोंकणीचो मोग आसा, ते कोंकणीच उलयता आमच्या कडेन. सो आमी मुद्दाम कोंकणी ना दुसरी लँग्वेज उलोवपाक वचपाक जायना, पयलें तें. दुसरें म्हटल्यार आमचे जे आर्टिस्ट आयज जे हांगा कला सादर जाली, भुरग्यांनी केली, आयज त्या भुरग्यांक खंय तरी आमी प्लॅटफॉर्म दिवपाक जाय. आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्स असो एक मॉडेल तयार करपाक सोदता, जितून आमचे कोंकणी जे कलाकार आसा, लोकनृत्य जाली, भितर लोकसंगीत जाले, नाजाल्यार वादन जाले, म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंटेशन जाले, सगळे ते खंय तरी फुडें व्हरपाक लागून आमच्या कडल्यान एक मुवमेंट चालू जातलो. त्या मुवमेंटान तुम्ही सगळ्यांनी वांटेकार जावपाक जाय, सहभागी जावपाक जाय. प्रत्येक राज्याचे जे काळीज म्हणटा ते लँग्वेज असता, भाषा असता. महाराष्ट्रान गेल्या मराठी, कर्नाटकान गेल्या कन्नड, तमिळनाडून गेल्या तमिळ, केरळान गेल्या मलयालम. हे भाषेचेर सगळे राज्य असता, सगळी स्टेट असता, सगळे लोक असता, अस्मिताय असता, आमची आयडेंटिटी असता, आमचे एक्झिस्टन्स असता. पूण ते एक्झिस्टन्सूच जर आमी आज काबार करपाक गेले आनी त्या एक्झिस्टन्साकूच जर आमी 3rd ग्रेड जर आमी ताका ट्रीटमेंट दिले जाल्यार एक्झिस्टन्स केन्नाच उरपाचें ना. आज कोणूय भायल्यान येता, तो आपणाक जाय तशी कोंकणी उलयता, चडशे आमी हिंदी उलयता. हॉटेलार गेले आमी हिंदी उलयता, मॉलान गेले आमी हिंदी उलयता, पिक्चराची तिकेट काडपाक गेले आमी हिंदी उलयता, प्रत्येक गजालीक आमी हिंदी उलयता. सो हें खंय तरी बंद जावपाक जाय. बाजारात गेले जाल्यार आमी हिंदी उलयता, आमी कोंकणी उलोवपाक जाय, कोंकणी प्रोमोट करपाक जाय आनी कोंकणीचो आमी रिस्पेक्ट करपाक जाय. सो वयता वयता तुमच्या सगळ्यांकडे मागता की आमचो जो मुवमेंट आसा, हो मुवमेंट फुडें व्हरपाक तुम्ही वांटेकार जावपाक जाय, तुम्ही सहभागी जावपाक जाय. तुमच्या सगळ्यांचो हातभार आमकां लागतलो, तुमच्या सगळ्यांचो साथ आमकां लागतलो. आनी म्हाका दिसता की तुम्ही सगळे आमच्या वांगडा आसतले आनी आमची जी कोंकणी आसा ती गोंयानूच न्हू तर वर्ल्डाच्या, जगाच्या नकाशाचेर, मॅपाचेर वयल्या लेवलार व्हरपाक आमी सगळे वावरतले. देव बरें करूं. थँक्यू.